फक्त तकलीच जाय आपल्याक कितें करपाक जाय तें. म्हणून म्हाजें तुमकां सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की आमी जेन्ना आमी अशा पद्दतीची बिझनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्नाच हें पॉसिबल आसा. आनी आमी यंग भुरगे जे आयज ITI शिकता, जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके, इवन दो आमी पळयता की खंयचेंय काम जर करपाक जाय आसत जाल्यार मागीर ताका मेरे पास है म्हणटा तो. मेरे पास है म्हणटकीर आमी समजपाचें तो खंयच्यान येयला वो वहीं से आया है. म्हणजे तो खंयच्या तरी भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर येवन तो उरलेले बी आपल्या थंयतले आसता पूण भैया आ जाओ म्हणटात, यहाँ पे काम है आपको भी मिलेगा. तेंची दुबय जाल्ली आहा. ओके, सॉरी टू से दीस. ओके, आनी कोण तरी आजून भायलो मनीस जो आहा पळय न्ही तोच टेलरींग करपाक लागला. म्हणून आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिजनेसीस आसले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिजनेस सुद्दां सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिजनेस हे तेंच्यांनी आपूण तेंच्यांनी टेक ओवर केले. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, बिजनेस खंयचोय ल्हान आसा, बिजनेस खंयचो बारीक आसा, बिजनेस खंयचो तुच्छ आसा हाचो विचार करचो न्ही. तो बिजनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय, सपोर्ट येतली कशा दृश्टीन. सपोर्ट जेका आमी म्हणटा तुमकां कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित टॅक्नॉलॉजी वायज सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय, तुमकां ट्रेड आनी मार्केटींग हें कळपाक जाय. म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा.